from 26 March. So ह्या सगळे जाग्यार जरी तर चोयल्यार we have basically why only Goa? Portuguese gele, we are not under the Portuguese influence. Are we not part of the constitution? Are we not part of India? Are we different? Are we another country? म्हाका दिसता आज जेन्ना कोट्यांनी रुपयाचे हे बजेट सेशन पास केले, forget vote on account. Entire, this is murder of democracy. This is a black stain. Never in the history has something like this happened. We have asked the Honorable Governor to call his counterparts. मुखेलमंत्रीन फोन फडणवीसा मारपाक जाय आसलो, त्रिपुराच्या मंत्र्याक मुखेलमंत्रीक मारपाक जाय आसलो. अरे तुम्ही फायनान्स आख्खे बजेट प्रेझेंट करता जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आहा. दिस इज अ ब्लॅक डे टुडे. हे सगळे जरी तर चोयल्यार प्रयास आसलो जी बिलां आहली. आमी रायट फ्रॉम डे वन वी वर consistent that these bills should be listed. It started right from the day Viresh Borkarache jenna when there was that episode in the TCP department, when he hunger strike, मुखेलमंत्रीन सांगले, स्पीकरान सांगले, हेजेर हावजान तुम्ही उलय, हावजांनी बिलां घाला. आमी त्या वेळार सांगलोले की हे सगळे टाइम पास करता म्हणून. And the People's Assembly is what we were doing in Azad Maidan. Aj under Article 194, this is our right as legislators to make sure that these bills would come for hearing. When we put this, basically amka marshal kele, speakeran jenna sangle ki amka marshal out kele, we were basically, this is also violates during the budget appropriation bill. Yes, sogle lapses dorito chaylar, we have submitted to the Honorable Governor that he writes to the President of India under 356(1) and asks, first we said that under 175, that a power high to summon this assembly. If the government does not want to have a debate, then under 356(1), write to the President of India and make sure that this government is dismissed. आज जोरी तो चोयल्यार जे आमी हो मेमोरेंडम दिला, हेजेर क्लियर कट कोर्ट जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दिले, several things, it is a memorandum in detail we have given to the Honorable Governor. He is the highest statesman, kidak सात पुसा तो आमदार MP. Today the people of the country are laughing कि आमी whether Goa is looking like whether we are jokers today. अरे सगळे डिबेट करता, सगळे उलयता, and here we are just basically curtail केलेले आसा. And हे म्हाका दिसता एक constitutional crisis. This is a black day. This day will be remembered in the history where there seems to be only under कानून, no constitution in the country, in the state. आणि आम्ही या आमच्या गव्हर्नराक सांगलेले आसा, he needs to intervene immediately, call for the session under 175, and if the government is not listening, then under 356(1) dismiss this government. गव्हर्नरान कितें सांगला तुमकां? So he looked at the memorandum. He said that he would look into it, consult legally what has happened. He acknowledges, acknowledges of what has been happening. Now we will see. He has to write to the government, and we have also said not to give any assent to whatever comes here from the assembly. कितल्या जाणांनी साइन मारलं ते हे? ना, 4 जाणांनी. आज विजय सरदेसाई दिसना तुमच्या वांगडा, ऑपोजिशन एमएलएस म्हणतात त्यांना काय? We decided in the morning. He said that he stuck somewhere. He has acknowledged. All of us, there is basically 2 of my MLAs also. One is out of station and whatever. But we felt that as an urgent precaution, looking at the schedule of the Honorable Governor, we got a confirmation in the morning, and that is why we went. Okay. विरेश बाब, तुम्ही चीफ इलेक्शन कमिशनराक लेटर केला दिसता, क्लॅरिफिकेशन मागपाक कोडान घेवंक शकता काय ना सिच्युएशनार? हांवें चीफ इलेक्शन कमिशनाक लेटर केल्लें आसा की कोडान आयज तुमी पळयता आसतल्यार जशें युरीन सांगलेलें आसा की बाकीचे स्टेटीन जावं ते महाराष्ट्र आसूं, कर्नाटका आसूं, गुजरात आसूं, नागालँड आसूं, त्रिपुरा आसूं, ह्या सगळ्या स्टेटीन असेंब्ली सेशन चालू आसा. थंय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा. पण तेंचे सेशन जावं तेंचे बजेट जे आसा ते बजेट सेशन जे आसा ते चालू आसा. सो ताका लागून हांवें क्लॅरिफिकेशन इशियाक मागलेलें आसा की तेंच्यांनी अशें कितें तरी डायरेक्शन दिल्लें
की असेंब्ली कटेल करपाचे सारकें डायरेक्शन तेंच्यांनी दिल्लें. दुसरें म्हटल्यार आमी आतांच ऑनरेबल गव्हर्नराक मेळोन येयले, जशें युरीन तुमकां सगळें ब्रिफली एक्सप्लेन केल्लें आसा. आनी तितून आमी पयलो जो आमचो डिमांड घातलेलो आसा तो अंडर आर्टिकल 175 की तुमी एक तर स्पेशल असेंब्ली सेशन घेवचें जितून आयज जे आमकां बुलडोज केल्ले आसा. तुमी पळयता की असेंब्ली सेशन टोटली बुलडोज करून उडयलें. आमची बिलां जी आसा 21 बिलां आसा ती एकूय बिल तेंच्यांनी प्रायवेट मेंबर बील इंट्रोडक्शन स्टेजीर बसून हाडपाक दिवना. जे आमकां प्रॉमिस केल्लें जेन्ना आझाद मैदानाचेर आवाजलो तेन्ना म्हाका प्रॉमिस केल्लें की बील हाडपाचें शॉर्ट डिस्कशन 39A आसा तें आमी दितले म्हणून तेंय तेंच्यांनी दिवना. सो हें सगळें आमी ऑनरेबल गव्हर्नराक सांगलेलें आसा. तशेंच ऑनरेबल गव्हर्नराक आमी तेंय सांगलें जे त्या दिसा टीसीपी डिपार्टमेंटान जालें, जे मॅन हँडलिंग जाली तेय हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें की कित्याक लागून हें घडटा गोंयान आयज अशे तरेन आमी बींग आमदार जेन्ना असेंब्ली सेशन जेन्ना कॉल आउट करता त्या टायमार अशें आमकां मॅन हँडल डिपार्टमेंटाच्यान करता. ते जावन आतां तुमी पळयलां आसतलें असेंब्लीन बसून सेम जालें. आमकां सगळ्यांक मार्शल आउट केलें. आमचो डिमांड जे आसा बिलां घेवची एवरी टायम 2-3 वेळा आमकां मार्शल आउट केलें. परत लास्ट दिसा आमकां पयरच्या दिसा परत आमकां टोटल जेन्ना बजेटाचेर आमी सांगताले की बजेट जें आसा तें तुमी वोट ऑन अकाउंट घेया आनी फुडें व्हरा म्हणून तरी जावं असेंब्ली कटेल करपाक दिवनाका म्हणून, कित्याक बाकीच्या स्टेटीन असेंब्ली चालू आसा. तरी पूण हो सरकार जो डिक्टेटोरियल सरकार जाल्लो आसा, हो सालाजार शाही म्हणटा. हांव प्रत्येक वेळा हेंच म्हणटा की हो सरकार जो आसा तो सालाजार शाही जाल्लो आसा. तांकां फक्त कशें बुलडोज करपाचें, कशें काबार करपाचें आनी जो आमच्या लोकांचो विशय आसा, गोंयकारांचो विशय जे आसा आयज तुमी पळयता जाग्यांचे विशय सगळ्यांकून चड आसा, उदकाचे विशय सगळ्यांकून चड आसा. हे विशय जेन्ना आमी घेवपाक वयता ते विशय बंद करपाचो म्हटल्यार कशे भशेन तांकां थांबोवपाचो प्रयत्न हो सरकारान केल्लो आसा. तशेंच लेजिस्लेटर म्हटल्यार आमी सगळे हांगा आमदार जे आसा ते लेजिस्लेटर. आमची पयलो जो हक्क आसा तो असेंब्लीन आसा आनी असेंब्लीन ज्या तरेन घडपाक जाय आनी ज्या तरेन असेंब्ली चलपाक जाय ही आयज गेले ती 4 वर्सां आमी पळयता की 4 वर्सांनी सामकीच कमी म्हटल्यार खंयच्याच स्टेटीन तितले कमी असेंब्ली सेशन जायना. सगळे स्टेटींनी आपआपल्या रितीन जाता तितले असेंब्ली सेशन जाता. पण एक एक्सक्यूज बायपोलाची घेतली आनी ही असेंब्ली परत कटेल केली आनी फुडें आमकां असेंब्ली येतली बसून कांयच खबर ना. सो आमी ऑनरेबल गव्हर्नरा कडेन सगळे आमचे रिक्वेस्ट मांडलेले आसा. तेंच्यांनी बरे भशेन आयकोन घेतलेले आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आपणा कडेन कितें जाता त्या भशेन आपूण पळयतलो. पण फुडें आमी परत एकदां तांकां सांगलां की प्रेजिडेंटाकूय तुमी बरया म्हणून. समज स्पेशल सेशन घेयना नाल्यार ही टोटल जे जो सरकार आसा हो डिसमीस करचो. कित्याक हो सरकार गोंयकाराचो उरलेलो ना. हो सरकार जो आसा तो आपणाचे जी लॉबी आसा ही लॉबी बिल्डअप करपाक लागून तांकां उरलेलो आसा. सामान्य गोंयकार जे आयज सामान्य गोंयकार आमकां जो विरोधकांक आपले आपले इश्यूज सांगता आनी ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. कित्याक आतां बसून आमकां फोन येत आसा लोकांक थोड्यांक खबर बसून ना असेंब्ली काबार जाली म्हणून. ते फोन मारीत आसा की असेंब्लीन घ्या म्हटल्यार ही समस्या आयज आसा ती प्रत्येक गोंयकाराची आसा आनी गोंय राखपाक लागून हांव मागता की गव्हर्नरान हे स्टेप घेवचे आनी आमकां सगळ्यांक न्याय मेळून कितले कॉन्फिडंट आसा की गव्हर्नर एक्ट करतले म्हणून? कारण तुमी दिल्लीनूय पळयला की थंय LG जे आसा ते कशा तरेन डिसिजन घेताले. सो गोंयान कितके कॉन्फिडंट आसतले? एज अ लेजिस्लेटर आमगे काम असेंब्ली लेजिस्लेट करपाचें. आमगे काम कॉन्स्टिट्युशनाचे जे आर्टिकल आहाय तेजे एक्सप्लोर करपाचें. सो वन ऑफ द आर्टिकल 175 इज हियर टू टेल अस दॅट द गव्हर्नर हॅज द पावर्स आनी हे पावर्साचेर आमी ते एक्सप्लोर करून तेजे मुखार हे नदरे हाडलें. तेणें आयकिल्लें आमकां. आतां तेगेली ड्युटी वेदर ही इज गोइंग टू एक्सप्लोर एंड एक्झिक्यूट हीज पावर्स. हें जरी तरी आमकां दिसती पडना जाल्यार एज अ लेजिस्लेटर नेक्स्ट स्टेप कितें? नेक्स्ट स्टेप नाव वील हॅव टू रीच आउट टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. ऑनरेबल प्रेसिडेंटा बरोवपा जाता, प्रायम मिनिस्टरा बरोवपा जाता. सो हे सगळे नेक्स्ट स्टेपार आमी करतले. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ 24 to 48 hours. इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू हेड दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस. आमकां एक्सप्लोर करीत आहाय जे आमकां पावर आहाय जे आमच्यान करपा जाता एज अ लेजिस्लेटर. दिस इज वॉट इज द नॉलेज दॅट वी हॅव आनी दिस इज वॉट वी हॅव कम हियर फॉर न्हू. सो हे आमकां जे आज असेंब्ली जालां हे जे डिमांड सगळे बुलडोज करून हे जे बजेट पास केलां हे तुमी सगळ्यांनी चोयलो आहा. हें एश कोन्न जावपा नाकाशिल्लें आनी हें एश कोन्न दुसरे स्टेटीनी जे भाशेन सांगिल्ले ते भाशेन हें कंटिन्यू आहा. एक कंटिन्यू असेंब्ली आहा. बजेट प्रपोज केल्ल्या हें आज गोंयाय जावपा जाल्लें बट गोंय हें जालें ना. सो हें गोंय जालें ना म्हणटरी वी हॅव एक्सप्लोर्ड 175 आर्टिकल आनी वी हॅव कम हियर. हिंगसोन जरी तरी आमकां कांयच जरी तर रिजल्ट मेळना जाल्यार मुखार वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर. वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट आनी तांकां सगळ्यांक कळों जाय, देशभर कळों जाय की हिंग गोंय आहा हेंगे सरकार कितें कोत्तो.
कित कोण फायदो घेता तो आनी हें गोंय कळपा जाय जाल्यार हू इज गोइंग टू पास ऑन द मेसेज ऑन टॉप वी आर हॅव टू डू इट अँड दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप 39A एज्युकेशन तुमचे परतून चालू जातले आता तुम्ही बॉन्ड केलेलो न्हू तेन्ना ते सस्पेंड केला म्हणून मागीर परतून चालू जातले हय डेफिनेटली कितें आसा 39A अजून पर्यंत स्क्रॅप केल्लो ना सो हें आमी फुडें व्हरतले आमी गांवांनी व्हरतले कित्याक गांवचे आयज कितलेशे लोक म्हाकाय फोन कॉल करता म्हाका मेसेजी करता म्हाका सांगता की अशें अशें जालां गांवांत सद्याक थोडे कडेन कामूय चालू जाल्लें आसा सो ते जे लोक आमकां सांगतले ते कडेन आमी वयतले आनी तेजो एक प्रॉपर प्लॅन कशें आमी फुडें व्हरतले कसो मुवमेंट हो फुडें वयतलो हो आमी प्रॉपरली तुमकां सांगतले हेजे फुडें आनी लोकां कडेन म्हटल्यार कितें आसा आयज गांवच्या लोकांक हांव परत एकदां उलो मारता की प्रत्येक गांवच्या लोकांक ज्या कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज ऑलरेडी अप्रुवल जाल्ले आसा मुद्दम भायर सरा गांव कितें आसता तुमचो पळया गांवांत समज अशें जालें जाल्यार फुडें पिळगेक कांयच उरपाचें ना हांव मागता कित्याक तुमचो मुवमेंट तुमी जेन्ना भायर सरतले गांवचे लोक जेन्ना भायर सरतले तेन्ना तो मुवमेंट आनी खर जातलो आनी ह्या सरकाराक जे सरकार आमकां आयकना जेन्ना आमी एसेंब्लीन वयता थंय आयकना एसेंब्लीच्या भायरूय थंय आयकना सो सरकाराक होच एकूच जबाब आसा की भायल्यान जेन्ना प्रोटेस्ट आमी करतले खूब जाण म्हणटाले डेकोरम मेंटेन करपाचो कसलो डेकोरम आयज तुमी एसेंब्लीन कितें डेकोरम दवरिल्लो आसा तुमी विधानसभेन तुमी आमकां सांगलें की तुमी येया आनी विधानसभेन तुमचे प्रश्न मांडा म्हणून आयज आमकां विधानसभेन बसून प्रश्न मांडूंक दिना आतां विरोधक जेन्ना प्रत्येक वेळा आपले प्रश्न मांडपाक वयता 39A सारके अमेंडमेंट तुमी हाडले जितून गोंय काबार करपाचे अमेंडमेंट हाडले ते आमी स्क्रॅप करपाचे म्हणून हो डिमांड आमचो घातलो त्या आनी बिलां आमची घातली आमी शॉर्ट डिस्कशन घातले सो प्रत्येक जो आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी केले पण ते तेंच्यांनी मान्य करून घेवंक ना आनी जे हांव परत एकदां सांगता जे आमदार जे उलोवंक ना म्हणल्यार त्या एसेंब्ली सेशनान तुमी पळयलां आसतलें आपापले जो रुलींग आमदार कितलेशे जाण आसा ते सुशेगाद आसा ते वयल्यान थोडे जाण सपोर्टीव म्हणल्यार 39A सपोर्टीव करता तांकां तेंच्या जो तेंच्यांनी जी हें घेतलेलें आसा म्हणल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना सो लोकांनी ओपोज करपाक जाय लोकांनी आपलो आवाज काडपाक जाय आनी आमकां जेन्ना जेन्ना तुमी आपयतले त्या कडेन आमी वयतले वॉट एवर मुवमेंट आसतलो तो मुवमेंट तुमकां आमी कावंट करतले विरेश तुका दिसता की तुजी खंय तरी चूक जाली सरकाराची आयकून तूं प्रोटेस्ट फाटीं घेतलो आनी मागीर पळय कशें आसा चूक जाली कितें जाली आमकां खबर ना पण आमी एक विश्वास जो आसा तो विश्वास एक टायमार दवरलो It was his health was deteriorating. We did not want an MLA to lose his life. That is चूक म्हळ्यार हे घातकी आनी हेज मुखार आज जेन्ना आमी रायट प्लॅटफॉर्मांतल्यान आमकां जेन्ना सांगलें लोकांनी एडवायज केलो NGOनूय एडवायज केलो एक्टिविस्टांनूय एडवायज केलो की हें बील तुमी घालचें फिरदीन बाबानूय आमकां गायड केलें घालचें सगल्यांनी घातलें ऑपोजिशनाक नाव इट हॅड टू गो आउट फ्रॉम दॅट रायट फ्रॉम डे वन वी पुट द प्रेशर ऑन लास्ट फ्रायडे then this particular when will the bills be listed, that is what we were asking and the government was pressurized that they had to list the bills. हुयना हुंय चोयल्यार आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता लोकांक की म्हाका दिसता ही दादागिरी ही हुकुमशाही बॉन जाती they have to be thrown out from their they have 33 in numbers 33 in numbers with this brute majority they are doing such type of things anti-constitutional. आमगेले रायट जेन्ना ते थिंगा असेंब्लीन उलोवपा दिना द नेक्स्ट कॉल टेकिंग द पीपल ऑफ गोवा टेकिंग एवरीवन इनटू कॉन्फिडन्स म्हाका दिसता वॉट एवर द पीपल फील बट द मेजर थिंग इज दीस पीपल नीड टू बी सेंट होम दॅट इज वेन दीस टायप ऑफ डिस्ट्रक्शन वील एंड नाजाल्यार म्हाका दिसता कंटिन्यू हे हो सरकार गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न तुमकडे फोटिंग पण केली दिसता सरकारान these are what we talk today. It has to be we are asking for dismissal of this government. फोटिंगपणां जाली फोटिंगपणां म्हणजे when you look currently the way what is our role as legislators, please be sure this is our role to put the bill to make sure that it goes out. That is the forum. So when we put, they are not allowing the bills. What else is left? Assurance was given to us even during the BSc. The speaker should not become a puppet of the government. The speaker is the custodian. He has to make sure I protect it. So he's part of them. That is what it looks like. And this entire thing is done to make sure that this bills जे पड येवपा आहली ती येवपा नाका म्हणून हो ह्या सरकारान हें केलें आनी मेन तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले BSc मिटिंगेक आमी BSc मिटिंगेचे मेंबर आसा BScचे मेंबर आसा त्या टायमार आमकां एश्युरन्स दिल्लें की ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हणून आपूण करपाना आपूण कितें आसा तो सारको जो रुलींग आसा तो आपलो दितलो म्हणून मात तुमी एसेंब्ली सेशनान पळयलें कित्याक एक BSc मिटिंगेक उलयता आनी एसेंब्ली सेशन जेन्ना चालू जालें त्या सेशनाक एक सायडीन बायस एटिट्यूड हो स्पिकराचो आहलो आनी तो
स्पिकरान दाखोवन दिले की जी बिलां तेजे कडेन प्रायोरिटी आसली की ती बिलां हाडपाची, ही बिलां ताणें कशींच हाडपाक दिवना. तो सरकाराक प्रेशर म्हणल्यार जो मुखेलमंत्री आसा तो लॉ मिनिस्टरूय आसा त्या मुखेलमंत्र्याचेर प्रेशर घालपाक जाय आसलो. त्या मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय आसलें तुजें लॉ डिपार्टमेंट कित्याक काम करिना, तूं लॉ सेक्रेटरी कित्याक काम करिना, ते आजून पर्यंत बिलां कित्याक हाडिना. जेन्ना आमी मागले की 13 तारखेक बिलां इंट्रोड्यूस जावपाक लागली, 13 तारखेक जावना. मागीर परत आमी सोमारा दीस परत ट्राय केले, प्रयास केलो की प्रेशरायज करपाचें, तेंच्यानी असेंब्लीच कटेल केली. सो हें चड जाला म्हणटा तें चड तेंच्या तकलेर प्रेशर येयला म्हणटा त्यो बिलांक लागून, जी बिलां गोंयकारांक लागून आसली, गोंयची आयडेंटिटी राखपाक लागून आसली. आनी हे बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार गोंय काबार करपाक उठला. हे लोकांनी चिंतूंक जाय. लोक समज आयज चिंतना जाल्यार फुडले पिळगेक आमच्या गोंय म्हणटा तें उरपाना. स्पीकर न्यूट्रल ना म्हणटा. डेफिनेटली स्पीकर न्यूट्रल नात. आमी परत परत आयज सांगता की तेणेन जेन्ना आमकां सांगलें तो एक स्ट्रीक करून दाखयतालो. अरे स्ट्रीक दाखोवन कितें फायदो. लोकांनी आयज पळयल्लें आसा, गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आसा की स्पिकरान कसो बायस रावलो, कशें ताणें कटेल केले. स्पिकरान प्रायोरिटी घेवन तुवें हांगा फोन मारपाक जाय आसलो, महाराष्ट्रा कर्नाटका मार, तूं त्रिपुरा मार, तूं नागालँड फोन मार, त्या स्पिकरां कडेन उलोवपाक जाय आसलो, तेंच्या लेजिस्लेटरां कडेन उलोवपाक जाय आसलो की तुमचें बजेट सेशन कशें तुमी चालू दवरिल्लें आसा. गुजराताक मारपाचो तुमचोच सरकार बीजेपीचो आसा. सो हें कांयच करूं ना. तुमी डायरेक्ट कटेल केली. कित्याक तुमचेर प्रेशर येयलो. कित्याक आमी बिलांक डिमांड करताले, जी 21 बिलां आसली ती बिलां कशे भशेन हाडपाक जाय हो आमचो डिमांड आसलो. आनी तो डिमांड तांकां कसोच फुलफील नाका आसलो. कित्याक तांकां जे हें आसलें जाल्यार हे सरकाराचे जे आमदार आसा हे एक्सपोज जातले आसले. कित्याक वोट ऑन अकाउंट घेतलो हेजेर डिव्हिजन घेतलें ना, डिव्हिजनाचेर हे प्रत्येक आमदार जांचो आसा तो एक्सपोज जातलो लोकांक दिसतालो. See, the main point is when budget session was on in Tripura, 16th त्यांनी budget present केला. They entire about 34,000 odd crores. So त्यांक कोड लागना, थिंग बाय इलेक्शन आहले, आमकां लागता, पुर्तुगेज गेले, ओ पुर्तुगेज कायदो कोणागे कायदो. आणि ही म्हाका दिसता इज एक हत्या इन द कॉन्स्टिट्यूशन which this government needs to reply. And I believe that I request you all as well, when Tripura is passing the budget on that particular presenting, not passing, presenting, so then code लागना, महाराष्ट्र कोड लागना, गुजरात कोड लागना, कर्नाटका कोड लागना, हिंगा लागता. तो हेजेर कोटा की फॉर वॉट. दिस इज द मेन रिजन. पूण सर ती व्हडली स्टेट आसा न्हू. व्हडली आनी धाकली मदें कितें. कॉन्स्टिट्यूशन हे म्हणटा सेम ना रे. एक मिनिट. कॉन्स्टिट्यूशन सगळ्यांक पुरा सारखी सप्टेंबराच्या गजाली करून गेले. सो ते मॉन्सून सेशनूय फुडें धुकलतले अशें दिसता तुमकां काय. मान्सून सेशन आतां मान्सून सेशन काय ना. मान्सून आतां हालपोर पडपा आहा. हे झाड बीड माताय एनवायरमेंट पाड खाताय ते आतां मान्सून हाल पडपा आहा. हे मान्सून सेशन सी normally last 4 years the session was taken in July. This has been timed in such a way to time it with election commission is also on board with them to make sure e dadagiri in the name of Ponda by-poll election, in the name of model code of conduct. This is a black day. It is a constitutional crisis. Monsoon session and September 2 दीस हेडपाक 2020 हेडपाक T20. काय ना ही आमगेली टेस्ट मॅच आसली. मग टेस्ट मॅच बी काय ना. सगळे टेस्ट मॅच आसलो ते तेमी T20 केली. T20 केली ती पासून तेमी म्हाका दिसता आज तुमी चोयला आसतली हाँगकाँग सिक्सर्स मो आसतले 5 ओव्हर. हे 5 ओव्हर पासून हेडले सारखे हेडले. हे जरी तो चोयल्यार आज लोक आसता. यू सी एज वी आर स्पीकिंग टुडे there are budget sessions happening. So why only Goa? Why, for what? The same election, we are different.
We are all Goinkar, we are all Indians. So why different rules? I think the Honorable Chief Minister, and when Tripura budget, the shocking incident is, Tripura presented a full budget on the day we were discussing that the session should go on. And Chief Minister 2 days before was that Chief Secretary is being sent, shows the letter, shows one communication from the Election Commission of India that says that no, you have to curtail the session. Let him put that on record. Let him put that on record. So हे सगळे जरी तर थयल्यार हे सबका साथ सबका विकास जाला अशें दिसता. कितें ते तुम सगळ्यांक खबर आहा, you all saw the proceedings, you all are wise enough, you all are the fourth pillar of the democracy. And if you all are wise enough to analyze it, please analyze it. The role today that I say is people had expectations, we put the bills, and today it is in the people's court, and tomorrow the people have to decide how to make sure that this dictatorial BJP government is sent home. पूण युरी बाब पास जाल्ल्या बजेटाचेर जर तुम्ही डिस्कशन केल्यार लोक पिशान काडचे ना तुमकां Pass केले पाहिजे. पास जाल्ले मागीर फुडें म्हणल्यार न्ही तुमकां डिस्कशन करून It is he cannot do it. The first time he basically passed a full budget. Have you ever heard this before? I think 2013 there was a president Manohar Parrikar, which he took on vote on account. Similar type of a situation. So why different strokes for different folks? कित्याक माताय तुमी? So हे जरी तर सगळे चोयल्यार म्हाका दिसता एक हत्या जाला ऑफ डेमोक्रेसी, and this ही हुकुमशाही लोकशाहीची हत्या झालेली आसा. हे जरी तर चोयल्यार it is the people today that we appeal that the people look, open your eyes and look what is happening in the state. Hello, एक last. All is good between now in united opposition right now. लेजिस्लेटर विंग Let me tell you one thing. We have come here today to make sure within the opposition everyone will want to speak. Everyone in the opposition will want to expose this government. Please don't put words in my mouth. Everyone wants the opposition to have. Everyone in the opposition wants a session. Curtailment, I believe, is something that is basically helping the ruling. That is it. Nothing else. काल गोवा फॉरवर्डाची एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. ते जॉईंट सेक्रेटरी सिद्धेश भगतान म्हटलें की त्याचें मत आसा की विजय सरदेसाईन एकटो वयचो म्हणून, तुमच्या वांगडा रावचें न्हू, कित्याक खूब सपोर्ट केले म्हणटात. रिजायन जालो. सिद्धेश भगत म्हणटा तो खंय गोवा पावला. सिद्धेश भगत म्हणटा तो आबाला रिजायन जाता. विकास भगत